कळसा बांदुरा प्रकल्पाची पळोवणी करपाक गेल्ल्या गोयच्या पथकाक कर्नाटकान मेळिल्ल्या वागणुकेचो गोवा फॉरवर्ड पक्षान निषेध केला। खरे म्हळ्यार हाचेर गोयच्या मुखेलमंत्र्यान निषेध करपाक जाय आशिल्लो, मात तो आपल्याक सरकारान 2 वर्सां पुराय जाली म्हण मनोवपाक मग्न आसा। मुखेलमंत्र्यानच मादय कर्नाटकाक व्हरून विकल्या म्हण खर टिका आमदार विजय सरदेसायान केल्या। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। कर्नाटका पुलिसा कडच्यान गोयच्या ऑफिसरांचो जो इन्सल्ट जाला 19 मार्चाक जेन्ना एक जॉयंट इन्स्पेक्शन सुप्रीम कोर्टान आदेश दिल्ले, ह्या जॉयंट इन्स्पेक्शन कळसा बांदुरा प्रोजेक्टाचेर जो इन्सल्ट गोयच्या ऑफिसरांचो जाला हाजेर निषेध म्हणून सरकारान कितें तरी करूंक जाय आशिल्लें। सरकार म्हणटा सदांच की सेम पक्ष जर गोंयान आसलो, कर्नाटकान आसलो, दिल्ली आसलो जाल्यार गोंयकारांक फायदो जातलो। आतां कसलो फायदो? गोंयकाराचो असो इन्सल्ट जाता, तांची ID कार्ड काडून घेतात, तांकां गाळ्यो मारतात, तांकां पुलीस काडून दणपड हाडून तांकां ब्लॉक करून दवरतात। हें सगळें जें कितें चलता ताजेर आमचे मुखेलमंत्र्यान निषेध करूंक जाय आशिल्लो येदियुरप्पा कडेन आनी चीफ जस्टीस सुप्रीम कोर्टा कडेन, पूण तो कांय करना। तो आपली 2 वर्सां कंप्लीट जाली म्हणून सेलेब्रेट करता, मनयता। मनोवपाचें कितें आहा? जीवनदायिनी जी गोंयची आसा ती व्हरून ताणें कर्नाटकाक दिली, कर्नाटकाक विकली। जी आपली आवय परस व्हडली म्हूण तो म्हणटालो ती ताणें कर्नाटकाक विकली। हेंच ताणें 2 वर्सांत केल्लें आहा। पूण आमी ओगी रावंक शकनात। आमी गोंयचे लोकांचे वतीन सुप्रीम कोर्टाक चीफ जस्टिसाक हांवें लेटर बरयल्लें आहा, कर्नाटकाच्या मुखेलमंत्र्याक लेटर बरयल्लें आहा, हे घटनेचो निषेध करून आनी गोंयचो स्वाभिमान राखपा खातीर हें 15 वर्सांचें झूज जें आमी आमची जीवनदायिनी राखपा खातीर इतलें कन्सिस्टन्सीन आनी सिन्सियरिटीन जें आमी कितें केलां तें राखपा खातीर आनी गोंयच्या लोकांचो मान राखपा खातीर आमी एक स्ट्रॉंग प्रोटेस्ट चीफ जस्टिसा कडेन आनी कर्नाटका चीफ मिनिस्टरा कडेन लॉन्च केल्लो आहा। आनी आमकां दिसता हो एक कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आनी हाजेर कितें ना जाल्यार कितें जावंकूच जाय। कर्नाटकाचे वयर कोण ना अशें जें तांकां दिसता ताजेर कितें तरी जावंकूच जाय।